मूल पातकारात विणे होती. आपल्या पुताक एक कुडके गिरात तयार करून देव मारयेक वितून धाडटा. तिचे भाशेन आमी देवाच्या राजाचे मिसांव सारकी पावूंक आनी कुडकेन बोरलेली मनशां जावंक ह्या दिसांत आमकां कौल मागुया. आता ही मिसाची भेट फावो ते बरी जावचे खातीर आमी इल्लोसो वेळ आमच्या अंतस्करणाची चवकशी करुया. नम्रताय मानून घेवया. जायते फावट देवाचेर आमी अपमान आदारला. देवाचे कायदे पाळिना जावन आमी आमच्या पेल्याक अपमान केला. सगळी बातकां आमच्या मुखार हाडून तांचे खातीर आमी काळजांतल्यान दूख धरुया आनी देवा लागीं मोक्षणे मागुया आनी कृपा मागुया. आमी हे दीस फावो ते बरी भेटोवंक जावच्या. सगळीं बरोबर म्हणुया. हांव पातकी आनी आमची पातकां मोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावली. देवाचे उतोरे ताची मोहिमा
आमी वाकांच्या खातीर क्रिस्त येवच्या आदींच ताची बाबा थवतली पोरजा जावन ताणें आमकां आदी फुडेंच नेमली. देवाचें उतोरें दाविदाच्या घराण्यांतल्या सुजे नांवाच्या एका दादल्या लागीं तिका लग्नाची उतर जाल्ली. अकवारीचें नांव मारिया आसलें आनी तिचेशी भितर वचून देवतान म्हणलें, नोमा तुवें बोलली, सर्वेस्को तुजे सोबे आसा. ही ताची उतरां आयकून ती एकदम आपयली आनी हें नोमान कसलें जाय तें चिंतून पडलें. पूण दुदान तिका म्हणलें, भियो नाका मारिये, देवा मुखार तुका कृपा मेळटा. आयक तूं गोरबेज जातली आनी एका पुताक सोद दितली आनी जेजू हें नांव तुवें ताका दवरचें. तो व्हड जातलो आनी ताका परमेश्वराचो पूत म्हणटली आनी ताच्या बापाय दाविदाचें सिंहासन सर्वेस्वर देव ताका दितलो आनी तो जाकोबाच्या घराण्याचेर शासनाच्या शासनाक राग सुरयतलो आनी ताचें राज केन्नाच सोंपचें ना. मारयेन देवताक म्हणलें, म्हाका दादल्या लागीं कसलोच संबंद ना, पूण तुजें कशें करतलें. देवतान जाप दिवन म्हणलें, पवित्र आत्मो तुजेर येतलो आनी परमेश्वराची शक्ती तुजेर सावळी घालतली. ह्याच खातीर तुजें जावन जल्मतलो त्या पवित्र भुरग्याक देवाचो म्हणटली. आनी पळय, तुजे सोयरी इलिझाबेथी जाणटे पिरायेंत एका पुताचो घर सांबाळटा आनी वाचती म्हणटाली ती आतां 6व्या म्हयन्याची आसा. कित्याक देवाच्यान जायना असलें कांयच ना. तेन्ना मारयेन म्हणलें, ती आसा हांव सर्वेस्वराची चाकूर, जावं म्हजे सोबे तुज्या उतरा प्रमाणे. आनी देवदूत तिचे सुशिल्लो वट चललो. जेजू क्रिस्ताचे शेवट मारये. आयज गरज आमी आमकांच हे दोन म्हत्वाचे विचार करू. पयलो विचार म्हळ्यार देवान आमचे खातीर आनी देवान म्हजे खातीर कितें केलां. देवान आमचे खातीर आनी म्हजे खातीर कितें केलां. आनी दुसरो विचार, हांवें देवा खातीर कितें केलां. हांव देवा खातीर कितें करता. मोगाचे भाव भयणीनो, ह्या दोन विचारांचो जबाब आमी आमच्या जिवितांत, आमच्या अंतस्करणांत सोदुया. मोगाचे भाव भयणीनो, देव आमचो भोग करता आनी मोगाची येवजण करता आनी ती येवजण मुखार व्हरता आनी मनशा कुळाची सोडवण करता. आमी आमच्या जिवितांत येवजण्यो करता. आमच्या भुरग्याचो वाडदीस आसा जाल्यार आमी चिंतूंक लागता, कसो करुया, कसो गडबड करुया, कोणाक आपोवया, कितलो खर्च करुया, खंयसर करुया. आमी येवजिता. चेडवाचे वा चेड्याचे काजार आसा जाल्यार आमी चिंतूंक लागता. जायते फावट राती पासून फोडटा, रीण काडटा. पूण मोगाचे भाव भयणीनो, आयज हो विचार आमी आमचेच लागीं करुया. देवाच्या मोगाचें रीण फारीक करून
कसली येवजण केल्या आमी चिंतला तरी देवान आमकां देण्यांनी भरल्यात जाल्यार आमी देवाक आमचें कितें तरी दिवंक जाय म्हणून आयज खेत भाशेन पळोवया जाय कोणेक आमच्या जिवितांत असोख्तायो आसा जाय कोणी आमी एकामेका कडेन झगडटा जाय कोणी आमच्या घराब्यान शांती ना आवय बापूय भुरगीं एकामेकाक बरे भाशेन वागयना तर आयज सायबिणीची परब समोर वता तेन्ना आनी देवाचे येवजणेचेर आमी नियाळ करता तेन्ना आमी आमचेच ताका विचारुया आमी कितें करूंक शकता आमची येवजण देवाक आमचो भोग आनी गोंयपास दाखोवंक कसली येवजण जावन आसा हें करूंक चड गरजेचें पयलो विचार करप की देवान आमचे खातीर कितें केलां देवान म्हजे खातीर कितें केलां आनी उपरांत हांव देवा खातीर कितें करतां आमी देवा खातीर कितें करता हेंच आमी बरे भाशेन करीत जाल्यार आमची ही परब येसवंत जातली आनी नाजाल्यार आमचे परबेक कसलीच समजणी आसची ना पंडियाळ कबार करता आसतना मोगाच्या भाव भयणींनो हांव तुमचे मुखार आमचे सर्गीचे आवयकूच दवरता तिकाच आमी करुया आमचो नामणो आमच्या जिविताचो नामणो सायबीण बायन कितें केलें देवान तिका वेंचून काडली जेजूची आवय जावच्याक सोडवणदाराची आवय जावच्याक आनी मनशा कुळाचे सोडवणेच्या कामान खिरीत भाशेन वांटो घेवच्याक आनी सायबीण बायन देवाक जबाब दिवंक म्हणलें ही आसा हांव तुजी चाकर तुका जाय तशें म्हजें सगळें जावं दी ही आसा हांव देवाची चाकर तुजी चाकर म्हजें सगळें तुका जाय तशें तूं कर सायबीण बायन हीच शिकवण आमकांय दिता तुमकां उगडास आसतलो काना नगरांत ते लग्न आसलें आनी थंय सोरो खबर जालो आनी फकत न्हवऱ्याक लॉज जावपाची आसली तेन्ना सायबीण बायन मुखार सरली आनी आपल्या पुता लागीं विनवणी केली तांची लॉज निवरावन आनी सायबीण बायन थंय आजीर आसलेल्या मनशाक सांगलें म्हजो पूत करीत म्हजो पूत सांगीत तें तुमी करात मोगाच्या भाव भयणींनो देवान सांगलेलें देवान येवजिलेलें त्या प्रमाणे सायबीण बायन केलें आयज सायबीण बाय आमकां तेंच सांगता आमी हांगासर परब समोर गायल्या आमी आमची काळजां सायबीणीक भेटोवया देवाक भेटोवया नियाळ करुया आनी पळोवया आमच्या घरांनी कसल्यो असोख्तायो आसा जायत कोणी आमी रोजार करिना सांजेचो तेस जायना जायत कोणी भुरग्या बाळांक आमी बरी वाट दाखयना जायत्यो चुकी आमच्या जिवितांत घडटात आनी सगळ्या परस व्हडली चूक म्हणल्यार त्या चुकीचेर आमी नदर मारिना आयज गरज आमी आमच्या अंतस्करणाची बरी भाशेन चवकशी करूं आनी आमचेच ताका विचारूं देवान आमचे खातीर कितें केलां आनी हांव देवा खातीर कितें करूंक सोदतां देवाची मोगाची येवजण आतां म्हाका गमल्या बागेंत पावलून एफेसकाराच्या वाचपान आमकां दाखयल्या आतां म्हजी येवजण देवा सरचें कसली जावन आसा
सायबीण मायक मुखार घालुया आनी तिचे भाशेन आमी जिवोक वावरुया. आमची खोशी देवाची खोशी जावं दी आनी देवाची खोशी बरे भाशेन पाळूंक आमी दिसाचे दिसा पावलुया. तेन्नाच आमचो मान सायबिणीक मानता तसलो जातलो. तेन्नाच आमचो मोग आमच्या सोबीच्या बापाक पावतलो. इल्लोसो वेळ आतां आमी उगी रावया आनी तिनूय वाचपांचेर याद करुया आनी आयकलेले शिकवणेचेरूय याद करुया. तुका जिव्या आनी वेगळ्यांची मनसुबी करूंक येतलो. सत्मांतना पवित्र आत्म्याक रगत पवित्र सोबेक वखदांचो एकठार आत्म्याचे भोगसणे कुडीचे जिवन कोण शासनाचे जिवीत. आमेन. हे आमचे बलिदान आमच्या सोबीच्या बापाक मानता तसले जावंक मागुया. बापा खरोच तूं पवित्र. तूंच सगळ्या पवित्रपणाची सोड. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खोशेन कोश मरण सोंसूंक वेचारी ताणें उदो घेतलो. तुका दिनवासून तो पडलो. तो आपल्या शिसाक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर तुमची. तेच करी जेवण जातूच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिनवासलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समेस्त घेयात आनी आंतले पियेयात. ही म्हज्या रगताची काल्स, नव्या आनी सासणीक कराराचें हें रगत. पातकाचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत ते वारोवलेले. हे म्हज्या उगडासाक करा.
वयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी कुमटकारांक आनी गोंयच्या लोकांक हॅपी फिस्ट आयज व्हेरी ऑस्पिशियस दीस. ह्या दिसाचेर फेस्ताच्या निमित्तान सगल्यांक हॅपी फिस्ट म्हणटा आनी बरो हो सिजन
जो क्रिसमसाचो सिजन स्टार्ट जाता सगल्यांक गोंयकारांक तयारी करची आनी बरो क्रिसमस आनी येता ते न्यू इयराकूय पयलोच विश करता. हॅपी फीस्ट वान्स अगेन.